पोर्तुगालचो प्रधानमंत्री मूळ गोंयकार आंतोनियो कॉस्ता गोंयांत येवपाचो आसा। आंतोनियोचे फामिलीचे मडगांव आबे दे फारिये रोडाचेर मूळ घर आसा। खास करून घरच्यांक म्हूण मेळपाक तो येता। ताची विजीट प्रायवेट दवरतले म्हूण कॉस्ताची फामिली मेंबर सांगतात। पोर्तुगालचो मूळ गोंयकार प्रधानमंत्री आंतोनियो कॉस्टा 11 जानेराक येवपाचो आसा। ताचे गोंयची विजिटा विशीं तशी कांयच कल्पना ना, मात तो फॅमिली मेंबराक मेळपाक येता। ताची विजीट प्रायवेट आसतली म्हूण आंतोनियोची फामील सांगता। I have no idea of details of the visit. All I know is that he's going to be here, like the newspaper said, between 11th and 12th. During that time, he will visit here for a little while. But other than that, I have no other details. It's going to be very exciting to have him here. So, looking forward to his visit. This is going to be a very short visit, but it'll be nice to have him home. When was the last come to Goa? Many years back. I must have been in college at that stage. I can't remember. At least 20, 25, if not more years ago. So that's at that time he came on an official visit, and I'm not sure if I don't think he managed to visit the house then. I like to keep it as private as possible because I think he will have a very hectic visit. So when he comes here, I think just a very quiet family meal, because he will need that rest. And we would like to spend time with him. So I don't think the wife will come down and not the children, because he's on an official visit. So usually I have my doubts that the wife will come. But I believe he's in some kind of there's a group coming in. So I'm not sure. I don't have details. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। 72 दिसांच्या संपा उपरांत सेसाच्या कामगारांनी संप फाटी घेतलो। मयेचो आमदार अनंत शेटान खंय मध्यस्थी करून सेटलमेंट केला। सस्पेंड केल्ल्या कामगारांक परत घेवपाचे आनी तांचे स्ट्रायक पिरियडाचे पगाराचे इश्यूचेर विचार करपाचें उतर खंय कंपनीन दिलां। सद्याचे सेसा कामगारांचे युनियन डिझॉल्व केला। परत इलेक्शन घेवन नवी कमिटी थारतली। म्हाका सांगपाक खूब खोशी जाता की ऑनरेबल स्पीकर श्री अनंत शेट हांच्या फुडारपणा खाल आज सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन हांचे अधिकारी आनी सेजा मायनिंग एम्प्लॉईज युनियन हांच्या मदीं उलोवणी जाली आनी सांगपाक खूब खोशी जाता की ही उलोवणी सक्सेसफूल जाली आनी सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन बिचोली हांगा जे संप आसलो गेले खूब कितले दीस 72 दीस जो संप आशिल्लो तो संप संपुश्टांत आयला आनी सगळ्या कामगारांनी आतां आज पासूनच ड्युटीर जॉब जावपाचो निर्णय घेतलेलो आसा। कंपनीन जे सस्पेंडेड एम्प्लॉईज आशिल्ले 24 जाण आनी जातून 5 डिसमीस एम्प्लॉय आशिल्ले तांकां सगळ्यांक परते कामार तांचे वयले चार्जीस काडून परते तांकां कामार घेवपाचे निर्णय घेतलेलो आसा। जे 8 एम्प्लॉई कामगार कांय दिसा पूर्वी एका क्रिमिनल हातून हे जाल्ले तांकांय बी परते कामार घेता, पण ते सुर्ला जी मायन आसा पळय थंय काम करतले आनी तांचेर जे कितें हे आसा चार्जीस आसा किंवा पोलीस केस आसा ती काबार जाल्या नंतर फाटीं सरल्या नंतर परत ते बिचोली मायनीचेर जॉयन जातले। आतां जे मायनींग सेजा मायनींग एम्प्लॉईज युनियन पळय आसा तें डिसॉल्व जातले, रद्द जातले आनी कामगाराचे एक इंटरनल युनियन रजिस्टर जातले आनी तांची रीतसर निवडणुका जावन नवी कमिटी प्रस्थापीत जातली। टार्गेट पळय आसा मायनिंगाचे ते जर कंप्लीट व्यवस्थीत रित्या जाले जाल्यार तांणी अशें आश्वासन दिलां की ह्यो वेजीस पळय आसा स्ट्रायक पिरियड त्यो दिवपा संबंदी ते फेवरेबल निर्णय घेतले। एक्स ग्रेशिया बोनस जो पळय आसा गेल्या वर्साचो तो 50% कामगाराची एकंदर आर्थीक परिस्थिती लक्षांत घेवन मॅनेजमेंटान एक बरो निर्णय घेतलेलो आहा की 50% एक्स ग्रेशिया बोनस 7 जानेवारी पर्यंत कामगारांक मेळटलो। फाटल्या इतल्या दिसांचो एक 2000 पयले जायत
जाल्यार अशें म्हणूं येता की जशें कंपनीक त्रास जाल्या तशेंच मॅनेजमेंट आमचे वर्कर युनियन आसा, वर्कर्स आसा, हांकांय एक मनस्ताप त्रास सहन करचे पडले, तांचे फॅमिलीकूय खंय तरी मनस्ताप सहन करचो पडलो. आनी हे सगळे जाता म्हणसर ह्या हातूंत एक सुवर्ण मध्य जो येवपाक जाय आशिल्लो तो आज हांगासर आयिल्लो आसा. घेऊ एक ब्रेक.